नमस्कार आणि सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. इश्टानो, तुमी हांगा वेगवेगळ्या नात्यांतल्यान आयले आसतली. कोण इश्ट म्हणून, कोण परिवारांतल्यान, कोण कोंकणीच्या मोगान आयलो आसतलो, कोण काव्य मोगी, अशे वेगवेगळ्या नात्यांतल्यान तुमी हांगा आयल्यात आसतले. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनीक येवकार. इश्टानो, चाफो फुल्ला आड्यार आनी चाफ्याचो परमळ वाड्यार, अशें हें गीत शिगम्याचें गीत तुमी आयकलां आसतलें. चाफो फुल्लो म्हणटकच सगळो परमळ गांवभर फागता आनी हो परमळ जेन्ना नाकान वता तेन्ना एक वेगळीच धुंदी मेळटा, एक पिसाय मनाक लागता. इश्टानो, कोंकणीच्या पोरसांत फुलिल्लो हो चाफो म्हणल्यारच अन्वेशाबाई सिंगबाळ. इश्टानो, कोंकणीच्या पोरसांत चवरिल्लें हें झाड परमळटा, फळां, फुलां, कंदमुळां, वारो अशे वेगवेगळे घटक दिता आनी कोंकणीक सैमान गिरेस्त करता. कोंकणीक सैमाची एक गिरेस्तकाय मेळटा. कांय वर्सां आदीं अन्वेशाबाई सिंगबाळ हें सुलूस ह्या कविता झेल्यांतल्यान सुलूस दिवन गेल्लें. ताजे उपरांत पडसाद घेवन आयले आनी आयज चाफो आनी आसोर अशे दोन कविता संग्रह आमच्या भेटेक येता. आनी फुडारा घडये पावस, दडक अशा खंयच्याय नांवांतल्यान आमकां घडये भिजयत अशेंय जावं येता. इश्टानो, दृश्यम फिल्मांत जसो अजय देवगण 2 ऑक्टोबराक दसून राविल्लो, तशें अन्वेशाबाई 2 एप्रिलाक दसून राविल्ले. आनी फाटले 1 म्हयनो साबार दीस तुमी तुमच्या मोबायलाचेर वेगवेगळे तरेन 2 एप्रिलाची कशे तरेन तयारी चल्ल्या हें तुमच्या मोबायलाचेर तुमी मुजरत पळयताले. आनी हो दीस आयज तुमच्या भेटेक उदेला. इश्टानो, एक मुजरत याद हांगा. आयज क्रिस्तांव ब्रांगज कुन्ना हांची जयंती. गोंयचो सुपुत्र, एक महान मनीस, जाणें गोंयचे सुटके झुजांत वांटो घेतिल्लो आनी गोंय आमकां मेकळें करून दिल्लें, ह्या मनशाक हांव ह्या वेळार याद करतां. इश्टानो, कार्यावळ मुखार व्हरतना आयज आसोर आनी चाफो तुमच्या भेटेक येतले. ह्या कार्यावळीक खास आमच्या मानेस्तांची उपस्थिती आसा. कार्यावळीक अध्यक्ष ह्या नेत्यान आमचे मदीं आसात कोंकणीचे निश्ठावंत कार्यकर्ते, संघटक, विचारवंत, बाल साहित्यकार, कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनी अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदेचे कार्याध्यक्ष, तशेंच कोंकणीक जें ना तें मेळोवन दिवपाच्या वाटेक लागपी, हावेस बाळगुपी अशें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोमानेस्त चेतन बाबा आचार्य. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण आसात कविता ट्रस्टाचे संस्थापक, साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार समितीचे अध्यक्ष, दाजी वर्ल्डाचे संचालक, कोंकणी साहित्यकार आनी मंगळूर वाठारांत कोंकणीचो आपुलकायेन आनी निश्ठेन सेवा करपी अशें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोमानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगीस. इश्टानो, कार्यावळीचे मानाचे सोयरे आसात लोककलाकार, ग्रामीण साहित्यीक, लोकसंवर्धक, लोकसंस्कृतीचे जतन करपी, मातयेंतलो गडो, आपल्या बोली भाशेंतल्यान लिखाण करपी अशे साहित्यीक आनीक विवेकानंद विद्या मंदिराचे सद्याचे मुख्याध्यापक भोमानेस्त गोपीनाथ गांवस. तांकां ह्या वेळार हांव सगळ्यांक येवकार भेटयतां. आयच्या पुस्तकांचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशनचे संस्थापक भोमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, तशेंच पुस्तकांच्यो लेखिका भोमानेस्त अन्वेशाबाई सिंगबाळ हांचे कडेन मागता मानेस्ताक मानान माचेर घेवन येवचें. मानेस्ताची उपस्थिती वेदीचेर आमकां लाबिल्ली आसा. आतां फुडें हांव मागतां भोमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन येवकाराचें उलोवप करचें. हांगा जमिल्ले सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स आनी अन्वेशाबाई सिंगबाळ हांचे वतीन उर्बे भरीत येवकार. अन्वेशाची आज 2 पुस्तकां हांगा प्रकाशीत जातात. खोशयेची गजाल, खूब खोशयेची गजाल, कारण तरणाट्यां मदलें हें बरोवप. हें पुस्तक तरणाट्यां मदल्यान येता म्हणून म्हाका चड खोशी. आयच्या सुवाळ्याक आमकां भोमानेस्त मेल्विन बाब लाभल्यात मुखेल सोयरे म्हणून, भोमानेस्त गोपीनाथ बाब गांवस मानाचे सोयरे म्हणून लाभल्यात, आनी भोमानेस्त चेतन बाब आचार्य हे आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हणून लाभल्यात. तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दितां. आयच्या सुवाळ्याचे सुत्रसंचालन करपी तुमकांय येवकार, आनीक अन्वेशाबाईक परबीं. संजना पब्लिकेशन्साच्या फाटल्या इतल्या वर्सांच्या वावरांत म्हाका केन्नाय जाणवता हांव चडसो म्हजे कडेन येता तें जाणट्याचें साहित्य येता, जें प्रस्थापीत जाल्यार तांचें साहित्य येता म्हजे मेरेन प्रकाशीत करता काय म्हणून विचारपाक किंवा प्रकाशीत करपाक, आनी तरणाट्याचें साहित्य खूब कमी येता. खंय तरी जी आज मेरेन कोंकणीची पालखी
आमच्या जाणटेल्यांनी आपल्या भुजार घेवन हांगा मेरेन हाडल्या ती पालखी हाजे फुडें आयच्या तरणाट्यांनी मुखार व्हरपाची आसा आनी ह्या पालखेंत तांचे जर लेखनाचे ग्रंथ नासले जाल्यार त्या पालखेक अर्थ ना. देखून हांव कितले फावटी तरणाटे जेन्ना म्हाका मेळटात तेन्ना तांकां सांगता की तुमची पुस्तकां येवचीं, तुमचें साहित्य दियात. पूण ज्या तरेन ज्या संख्येन ती येवपा जाय आशिल्ली तितली येनात. आनीक तेन्ना मागीर मातसो भंयसो दिसता की मुखार आमची ही जी आज जी स्पीड आसा, आज जी गती आसा साहित्य उजवाडावपाची ती खंय तरी कमी पडटली काय कितें. आज परतून एक फावट हांव सगळ्या तरणाट्यांक उलो मारतां. तुमचें साहित्य तुमकां दिसतलें घडये ना तें अजून पब्लीश करपा सारकें जावूं ना, आपूण बरयता पूण तितलें मॅच्युअर्ड नासता, तितलें नासता. ते सगळे संस्कार करया, पूण तुमचीं पुस्तकां येवप हें खूब गरजेचें. कोंकणी चळवळ जर आमी मुखार व्हरतले आनी ती तितल्याच लॉयल्टीन जर आमी मुखार व्हरतले जाल्यार तातूंतलीं सगळीं आंगां आमी उबारपाक जाय आनी साहित्य हें तातूंतलें एक म्हत्वाचें आंग. तुमचें साहित्य उजवाडावपाक म्हाका खोशी जातली. आज जशी उमेद दिसता अन्वेशाबाईचीं 2 पुस्तकां उजवाडावपाक, तशीच उमेद तुमचींय पुस्तकां उजवाडावपाक मेळ्ळी जाल्यार अवश्य जातली. मेल्विन बाबा कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां आयच्या दिसा. मंगळुरांतलें जें साहित्य आसा तें साहित्य गोंयच्या प्रकाशकां कडल्यान प्रकाशीत जावचें. जाय जाल्यार ताजें शैली रुपांतर करूनय प्रकाशीत करूं येता, सो दॅट गोंयचो जो वाचक आसा ताका जर मंगळुरांतली भाशा किंवा हेर राज्यांतली कोंकणी जर समजना जाल्यार तें शैली रुपांतर करून घेवन आमच्यांनी पब्लीश करूं येता. एक खोशयेची गजाल आसा, वल्ली क्वाद्रूश हांचें कोंकणी कथाचें पुस्तक शैली रुपांतर करून रेडी जालां, सद्या टायप सेटिंगाक गेलां. संजना पब्लिकेशन्साचो हो वावर. इतर राज्यांतलीं कोंकणी पुस्तकां अशी शैली रुपांतर करून उजवाडावपाक मेळची अशें हांव समेस्त कोंकणी लेखकां कडेन, समेस्त भारतांतल्या कोंकणी लेखकां कडेन मागतां. आमी एकजूट रावया, आमच्या साहित्यान कोंकणीक बळकटी दिवया, घटाय दिवया आनी कोंकणी सदांच जैतिवंत करया. देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं. भोवमानिस्त दिनेश बाब मणेरकार. इश्टानो, चाफो तुमी पळयता आसतलें नांव कवर जें आसा चाफो म्हूण नांव दिलां तरी तें प्रतिकात्मक रूप. आनीक मानेस्तांक खरें चाफ्याचें रूप आमी दिवचें अशें आमी थारायलें आनी आमी तांकां भेट म्हणून येवकारच चाफ्यान करतात. मागता बाब शौर्य कापडी हांचे कडेन आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानिस्त चेतन बाबाचार्य हांकां रोप दिवन, चाफ्याचें रोप दिवन तांचो येवकार करचो. एक सुंदरशें रोप हांगा आमी आमच्या मानेस्ताक भेटयतात. बाब शौर्य कापडी. फुडले सुवातेर बाबा आर्य नायक हांचे कडेन मागता भोवमानिस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगीस आयचे मुखेल सोयरे हांकां चाफ्याचें रोप भेटोवचें. बायनिरवी वर्दे हांचे कडेन मागता आयचे मानाचे सोयरे भोवमानिस्त गोपीनाथ बाबा गांवस हांकां रोप दिवन येवकार दिवचो. आयज चावी रायतुरकार हांचे कडेन मागता भोवमानिस्त दिनेश बाब मणेरकार हांकां रोप दिवचें. बाबा आयन भट हांचे कडेन मागता भोवमानिस्त अनुषाबाई सिंगपाळ हांकां हें रोप भेटोवचें. आयचे सूत्रसंचालक बाब ब्रिजेश हांकां चाफ्याचें रोप भेटोवपाक हांव मागतां स्पृहा कडेन तांणी हें रोप भेटोवचें. चाफ्याचें रोप दिन येवकार हांगा जाल्लो आसा. आतां ज्या खिणाची आमी वाट पळयतात आनी जो मुखेल खीण ह्या कार्यावळीचो तो म्हणजे पुस्तकाचें विमोचन सुवाळो. मागता मानेस्ता लागीं पुस्तकाचें विमोचन हांगा करचें आनीक सगळ्यांक हें पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. इश्टानो, आसोर आनीक चाफो अशे 2 कविता संग्रह अनुषाबाई सिंगपाळ हांचे आज तुमच्या भेटीक वतात.
अन्वेषा सिंगबाळ हांकां खूब खूब परबी तांचो सातत्यान त्यो कविता बरयतात आनीक ह्यो कविता एका पुस्तकांत ह्यो कविता आस्पावतात. चाफो आनी आसूर अशे 2 कविता संग्रह तुमच्या भेटेक आयल्यात. मुजरत तुमी विकत घेवन त्यो आयच्या आजूच वाचून काडच्यो अशी विनवणी. इश्टानो, हें पुस्तक तयार जावपाक फक्त एकाचीच तकालस न्हय जाल्यार 10 जाणांचो हातभार जाय पडटा. मुखचित्र काडपाचें धरून टायपींग धरून अश्यो सगळ्यो गजाली हातून जाय पडटात आनी हातून 10 जाणांचो जर हातभार लागना जाल्यार अशें पुस्तक तयार जावपाकच शकना. ह्या सगळ्या 10 जाणांक आयज आमी भोवमान भेटयतात, हें पुस्तक रुपान आमी भेटयतात. पयले सुवातेर आसूर पुस्तक आमी ओपलां तें भोवमानीस अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांचे इश्ट आनी मार्गदर्शक सर्गेस्त अनंत साळकार हांची धूव मेखला साळकार हांगा आयज पावपाक जमलें ना तांकां, पूण आपल्यो शुभेच्छा तांणी हांगा कळयल्यात आनीक तांचो भोवमान आमी तांचे मेरेन पावयतले. ताजे उपरांत चाफो पुस्तक जांकां ओपलां तें म्हळ्यार सर्गेस्त नित्यानंद बाब नायक, आमच्या सगळ्यांचे ते नित्या मामा जे आमच्या काळजांत घर करून आशिल्ले. तांची घरकान्न दिपाबाई नायक आनीक पूत आर्य नायक हांगा हाजीर आसा. मागता तांचे कडेन मागता हांगा माचयेर येवचें आनी ही पुस्तक रुपान भेट स्विकारची. मागता चेतन बाबा आचार्य हांचे कडेन हें पुस्तक तांकां भेटोवचें. आसूर पुस्तकाचे मुखचित्र करपी कलानंद बाब कामत बांबोळकार हांगा हाजीर आसात. मागता तांचे कडेन हांगा माचयेर येवचें आनी हें पुस्तकां स्विकारची. चेतन बाबा आचार्य परत एकदां मागता. आसूर पुस्तकाचें सुंदरशें चित्र तुमी हांगा माचयेर पळयतात तें कलानंद बाब बांबोळकार हांणी रेखाटिल्लें. तांकां खूब खूब परबी. फुडले सुवातेर मुखचित्र करपी चाफो पुस्तकाचें अमोल कामत हांगा आसात. मागता तांचे कडेन हांगा माचयेर येवचें आनी ही भेट स्विकारची. म्हाका दिसता कांय कारणां खातीर ते हांगा पावले नात. दोनूय पुस्तकांची रेखाचित्रां काडपी संकेत लवंदे हांगा हाजीर आसात. मागता तांचे कडेन मागता हांगा माचयेर येवन ही भेट तुमी स्विकारची. बाब संकेत लवंदे. मागता बाब मेल्विन बाब रॉड्रिगीस हांचे कडेन ही भेट तुमी दिवची. पुस्तकांची मांडावळ करपी ऋषिकेश आठवले आसत जाल्यार मातशें हांगा माचयेर येवचें. व्हिडिओग्राफी पलाश बावगनी हांगा हाजीर आसात. मागता हांगा माचयेर येवचें आनी ही भेट तुमी स्विकारची. मागता मोमारिस्त गोपीनाथ बाब गांवस हांचे कडेन फुडले कांय भेटवण तुमी दिवच्यो. फोटोग्राफी सुखदेश कोसंबे हांगा आसात जाल्यार मुखार येवचें आनीक ही भेट तुमी स्विकारची. आनी पलाश बाबान फोटो काडचो अशें आनी विचार. आनी फुडले सुवातेर इतलें सुंदर प्रकाशन करून आमकां पुस्तकां दिवपी भोवमानिस्त दिनेश बाब मणेरकार हांगा हाजीर आसात. मागता परत एकदां गोपीनाथ बाब गांवस हांचे कडेन तुमी ही भेट स्विकारची. इश्टानो, कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी ज्या खिणाची चड वाट पळयतात म्हणजे मानेस्तांचें उलोवप आसता. तर सुरवात करता. आमचे जाणटेले माथ्याक मुणासो फेटो पगडी बांदताले, धोतर न्हेसताले आनीक काश्टी मारताले. आनी आतां आमी पॅन्ट शर्ट मोबायल वापरतात, इंग्लीश उलयतात, डिनराक वतात, असो वेगळो भेस आमी तयार केल्लो आसा. आनी हे काळा प्रमाणे बदलता. आनी हो बदल करतना आपल्या संस्कृतायेक कशें चिकटून रावप, आपल्या दायजाक कशें मुखार व्हरप आनी आपली भास, आपलो भेस, आपली बोली लज न्हय जाल्यार ती एक आपली वळख हें सांगपी पटोवन दिवपी अशें व्यक्तिमत्व, एक देख दिवपी व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोवमानिस्त गोपीनाथ बाब गांवस. हांगा ते ज्या भेसान आयिल्ले आसात तो भेस तुमी पळोवपाक शकतात. आपल्या मातये कडेन लागीं आशिल्ले मनीस, आपल्या भेसा कडेन लागीं आशिल्ले मनीस अशें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोवमानिस्त गोपीनाथ बाब गांवस. मागता तांचे कडेन ह्या वेळार 10 जाणां मुखार हांगा मांडार रावन तुमी आपलें सांगणें घालचें. सगळ्यांक नमस्कार. अन्वेषाबाई सिंगबाळ हेंच्या
आसूर आनी चाफो कविता संग्रहाच्या लोकार्पण परबेक मांडाचेर भोवमानान मुखेल सोयरे बसलेले भोवमानादीक मेल्विन रॉड्रिगीस, मानाचे सन्मानाचे चेतनबाब आचार्य, कवी अन्वेषा सिंबाळबाय आनी अन्वेषाबायच्या मायेन अपुर्बायेन आनी आपलेपणान येयलाय अन्वेषाबायचो आसूर आनी चाफ्याचो परमळ आनी तुमकां सगळ्यांक मी हात जोडटें. खरें म्हणचें जाल्यार अन्वेषाबाय सिंबाळ हांकां मी फाटल्या 20 वर्सां पासून वळखतां. कोंकणीचो, कोंकणीच्या साहित्याचो आनी कोंकणीच्या कार्यकर्त्यांक जोडपाचो वावर करतना तांकां लागसून मी बगतोय. तो जसां आसा तसांच, भितर आनी भायर एकच, धाकय लिपय कांयच ना. उतरांच्या आदानार जसो उमाळो येता तसांच तो कवितेसून उमाळटा. जसा तो वागता तसा तो बगता तशीच ताका उमळी येता. भंय भाडो कांयच ना. आपल्या घरा पासून गोबरा मेरेन आनी तत्वा पासून मरणा मेरेन तो सगळां सामकेंच हुक्त्यान बरयता, हुक्त्यान बोलता. कवितेंतय तो सगळें जाय तसांच हुक्त्यानच सांगता. आसूर त्याच्या कवितांचो गुजुलो बरो गुलगुलीत जाला. समाजांतल्या सगळ्या चाली रिती, परंपरा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, नाटकां बिटकां, निती अनिती, रुपणी, बुरखे, लज, माया, अपुर्बाय, आपलेपणा, अब्रू, शक्ती, जबरदस्ती, चेपण, दुखणी, घाये, भंय, जगपा मरमाच्या संघर्शाचेर आनी भुरगेपणाच्या खरीक जावन सामक्या तळाक जावन ता आदान उमळपाचो ह्या गुजुल्याक म्हणजेच आसोराक खडपी नेट आसा. सगळ्योच कविता बऱ्यो खडपाळ जाल्योत. ह्या सगळ्या विशयांनी मनशाक घुसपडायता, गुटलायता, खुटायता, मुडायता, खेंचायता. तेन्ना ताका जाय आसता आसूर म्हणजेच आसरावना आमचे भाशेंत. आसरांता खरां तो आलशिरोत तो धीरा खातीर, पांय मोगरून परत रावपा खातीर. आसूर ह्या तांच्या कवितांचो गुजुलो तुमकां सगळ्यांक म्हणजे सगळ्यांकच पयर, काल आनी आयज ह्या तिनूय काळाचेर बरो भोवणान हाडटा, घुवणान हाडटा. जगपाचो एक नया शाणपण सांगता. अन्वेषाबायच्या बरपांत सुक्ती भरतीचो येळ आसा. थंय जगपाक आसरावना दिवपी शब्दांचो खेळ आसा आनी मेळय जाता. ता आपलो अनुभव मांडटा की आमच्या जगपा कडेन आमकां तांकां येयलाल्या मातयेच्या शब्दांक अचळय खेळयता आनी जगपा कडेन व्हरान मेळयता. ताच्या कवितांच्या गुजल्याक कुड्डेपणाक अजिबात थारो ना आनी वारोय ना. अन्वेषाबाय फुडले पिळगे खातीर एकामेका भितर उजवाड पेरपाच्या दिसा उजवाड्या सपान बगता. दादलो आनी बायल ह्यो दोनच आमच्या समाजांतल्यो जाती. तेज्या कडेन आनी तेज्या जगपा कडेन तेच्या तकलेंतल्यान आमी तांकां खुचे नदरेन बगूंक जाया वा बगूं येता तो आसूर वाचल्या उपरांतच कळटाला. नया नदरेचो आनी नया नदरेचो आनी नया पदराचो नयो आसूर वाचुया आनी दुसऱ्याकय सांगया. ह्या तुमच्या आमच्या समोर आसलेलां आव्हान आनी अशीं जायतीं आव्हानां आमच्या समोर आसत कोंकणीच्या मळाचेर. हेजेर बारीकसाणान विचार करपाची आयज सामकी गरज आसा. आमचो ज्ञानपीठकार रविंद्रबाब केळेकार आनी दामोदर मावजो आनी आमच्या कोंकणीच्या म्हालगड्या साहित्यिकांनी कोंकणी खातीर, कोंकणीच्या साहित्या खातीर आनी कोंकणीच्या मनशां खातीर आमच्या भितर भरपूर जोडून दवरलां. कोंकणीच्या मळार जायतीं जैतांय जोडून दवरलेलीं आसत, जोडून दिल्लीं आसत. संवसारभर जंय कोंकणी पावपाक जाय आशिल्ली थंय तिका मानाचो पाटय मेळोवन दिल्लो आसा. कोंकणीचे मळे दिसान दीस फुलपाक लागलेत, परमळांक लागलेत. भौशीक वाचनालयाच्या आतां मेरेन वॉट्सॅपाच्या वाचनालया मेरेन ते पावलेत. कोंकणी वाचपा खातीर, पळोवपा खातीर आनी आयकपा खातीर आमकां आतां खंयच वचपाची गरज ना अशें आमकां दिसूं येता. इतलें आमच्या हातांत कोंकणीचें साहित्य पावलां आनी आतांय बी पावत आसा. इतलें आसतनाय आमच्या कोंकणीच्या मळार कोंकणी खातीर, कोंकणीचे भाशे खातीर, कोंकणीच्या साहित्या खातीर आनी कोंकणीच्या कार्यकर्त्यां खातीर कांय आव्हानां अजुनूय आमच्या मुखार आसातच. अन्वेषाबाय सिंबाळाचे 2 कविता संग्रह आयज ह्या वेळाचेर प्रकाशीत जातात. सभाघरांत आशिल्ले सगळे जाण ह्या कवितांचे गुजुले आपल्या घरा व्हरतले बी, वाचतले बी, तांच्या वाचनालयांत ते उरतले बी. पूण जांकां ह्या लोकार्पण परबेक येवंक शक्य जालें ना ते कदाचित फाल्यां विकत घेवन वाचतीतय बी. पूण जांकां लोकार्पण परबेक येवपाची इच्छा आसूनय शक्य जालें ना, इच्छा आसूनय कांय झेले विकत घेवपाक शकले नात, कांय जाणांक परवडना, जांच्या मेरेन हो लोकार्पण परब पावपाकच जाय आशिल्ली ती पावूंकय ना, तांकां ह्या कवितांचे गुजुल्यो कोण दितलो? तांकां अन्वेषाबायची कविता कोण सांगतलो? कोण वाचून दाखयतलो? तांच्या मेरेन हे कवितेचे गुजुले कशे पावतले? फाल्यां अन्वेषाच्या कवितांच्या लोकार्पण परबेच्यो बातम्यो आयकल्या उपरांत साहित्य आयकुपी,
साहित्याची आवडीन तोखणाय करपी आनी कितलींशींच सामान्य मनां आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यार, आमच्या पेडार, आमच्या गांवांनी, आमच्या खळ्यांनी अशीं आसतलींच जांकां अन्वेशाच्या कविता किंवा तांचे कविताचें विश्व आयकुपाची खूब इत्सा आसतली बी. तांचे मेरेन आमचें लोकार्पण जावपी नदरेक साहित्य आमी पावोवपाक जाय. आमी दर एक मनीस जो आमी जे लोकार्पण करतात, जे साहित्य मांडटात, हे अशा लोकांच्या काळजा मेरेन पावपाची गरज आसा, तें करपाची गरज आसा. वॉट्सॅपाचेर आमी सगळे बोटां दाखयतात, आडवीं उबीं, ताजें कांय जावपाचें ना. आनी ह्या सगळ्या आरती परते बोटांनी कांय फरक पडना. आमचें साहित्य ह्या सगळ्यांच्या हातांत हात घालून मुखार वचपाक जाय. हें आमच्या मुखार आशिल्लें एक आव्हानच आसा. हाची जबाबदारी आमी आमच्या खांदार घेवपाक जाय. हें आमचें आव्हान आसा. हें आमकां जमत काय, हें करपाची गरज आसा. आमी आमच्या गांवांनी आसोर आनी चाफो, खरें म्हळ्यार आसोर आयज येयलो, फाल्यां चाफो येयलो, खरें म्हळ्यार आंगणांनी जशें कांय लोकांचे पयलीं करताले की आंगणांनी बसून वाचताले. हांव अशें म्हणून की आतां शाळांनी, आमच्या विद्यालयांनी, कॉलेजींनी हे दोनूय कविता संग्रहाचेर 4-4, 20-20 भुरगे बसून आंगण कविता किंवा आंगण कवी संमेलन किंवा आसोर कवी संमेलन किंवा चाफो कवी संमेलन जावपाक जाय. हें अशें जर जालें जायत जाल्यार म्हाका दिसता म्हयन्याभरा भितर ही एक आवृत्ती आहा ती फाल्यां खपतली, सोंपतली बी. हें आमी करपाचें आयज आसा. हें आमच्या समोर आव्हान आसा. म्हज्या दादीक दिसना, कोणाच्या दादीक आयकूंक येना, कोणाच्या तात्याक उलोवंक येना, कोणाच्या तात्याक दिसना, कोणाच्या तात्या कडेन हें साहित्य पावना, कोणाच्या दादीक सांगपाक येना. कितलेशेच दादी, दादो आमच्या गांवांनी वाड्यार आसात, आसतले बी. तांच्या मेरेन, तांच्या काळजा मेरेन आमचें साहित्य पावपाची आयज गरज आसा. हाची तजवीज आमी केली जाल्यारच आमी कितें बरयतात, नवे बरोवपी आमी कितें बरयतात, आमी कितें सांगूंक सोदतात, आमी कोणा विशीं सांगूंक सोदतात, आमच्या साहित्यांत कितलो समाज आसा, आमच्या साहित्यांत कोणाच्यो भावना आसात, कोणाची दुख्खां आसात, आमी हें सगळें सामान्य मनशा पर्यंत कोण पावयतलो? तुमी म्हणटले आयज आमचो मोबायल मना मेरेन पावला, काळजा मेरेन पावला. पूण ह्या सामान्य मनशाच्या काळजा मेरेन आमचें साहित्य कोण पावयतलो? हें आमच्या खातीर आव्हान आसा. हें आमी दूधकरा पासून ते पोळयेकरा मेरेन पावपाक जाय. हें आमचें साहित्य सामान्य मनशाचें जावपाक जाय. आमी खूब वेळार बरयतात, वेगळ्या पद्दतींनी बरयतात, मागीर ती प्रमाण आसो आनी कितें आसो, आनी जें साहित्य वाचपाक जाय तें साहित्य वाचनात. तांच्या मेरेन पावोवपाची आयज खरी गरज आसा, तें खरें आव्हान आसा. हांव मुजरत सांगता, डॉ. प्रकाश पर्येकराच्या पुरण कादंबरीच्या लोकार्पणाची परब आशिल्ली, तो सुवाळो. तेन्ना 50 वयर पुरणकराच आशिल्ले त्या कादंबरीच्या प्रकाशनाक. जांकां कादंबरी कितें प्रकरण खबर ना, कादंबरी साहित्याचो कसलो प्रकार तो खबर ना, कादंबरी खंय पेरतात आनी खंय पिकतात ही तांकां खबर ना. पूण पुरणकार त्या लोकार्पणाक थंय परबेक हाजीर आशिल्ले. 50 गांवांतले लोक आशिल्ले जांचे वय 80-90 वर्सां आशिल्ले. तांकां कादंबरीच खबर नाशिल्ली, जांकां अक्षरांचो गंधय खबर नाशिल्लो, तरी ते थंय आशिल्ले. ह्या परबेक त्या दिसा पुरण खबर नाशिल्ल्यांक पुरण कळ्ळी, म्हादय खबर नाशिल्ल्यांक म्हादय कळ्ळी, जांकां कुमेरी खबर नाशिल्ल्यांक कुमेरी कळ्ळी, जांकां कादंबरी खबर ना तांकां कादंबरी कळ्ळी. पुस्तकाची लोकार्पण परब जाली, सगळे घरा गेले. इतल्याचेर लेखकाचें काम सोंपना. लेखकाचें काम थंयच्यान सुरू जाता. पुरणीचो लेखक डॉ. प्रकाश पर्येकर आपलें लोकार्पण जाल्या उपरांत सादारण 2 म्हयने सत्तरींतल्या गांवांनी भोंवलो, वाड्याचेर भोंवलो, जाणट्यांक मेळ्ळो, पुरणकारांक मेळ्ळो, भोंवलो, पुरणकार सामान्याच्या हातांत पावयली. आनी इतलेंच न्हय तर ती आपल्या विद्यापिठांतल्या विद्यार्थ्यांक घेवन सादारण 20-25 गांवांनी तो 10-15 विद्यार्थ्यांक घेवन भोंवलो आनी पुरण कितें आसा, म्हादय कितें आसा, पुरणीचे लोक कितें आसात हें सगळ्या मेरेन पावयलें. तडीवेल्या गांवांनी ताका व्हरून पुरणीच्यो जागा दाखयल्यो. म्हज्या गांवांत डॉ. प्रकाश पर्येकर पावलो, जो पयलीं कोण पुरण करताली ती न्हंय दाखयली, ती पुरणीची शेतां दाखयली. गांवांतल्या पुरणकारांच्या धुवापुतांक सुनांक सांगलें पुरण कशी, पुरण कितें, पुरण कोण, पुरण खंय, पुरण कित्या खातीर, पुरण कोण करताले, पुरण खंय कित्याक करताले, हें सगळें पटोवन दिलें. आनी ही सगळी भाशेची चळवळ तांणी सबंद पुरण जाल्या उपरांत सादारण 20-25 गांवांनी पावयली. ही कोंकणीच्या कार्याची चळवळ, ही सामाजीक चळवळ. अशी आमच्या लोकांच्या समाजाक जोडपाक जाय. आमी आमच्या मनशांक परत एकदां कनेक्ट करपाक जाय. हें आव्हान आमच्या मुखार आसाच. हाका आमी खान मारपाक जाय. हें आमकां जमत. हांव परत म्हणटा, अशा प्रकारच्यो गजाली घडटात. आमी खूब साहित्य बरयता, अमूक बरयता. आमच्या हातांत आमी पुस्तकां, आमच्यो डिग्र्यो आशिल्ल्या हातां मेरेन आमी सगळीं पुस्तकां पावयतात. हांव म्हणून की जाच्या हातांत खोरें आसा ताच्या हातांत आमची कादंबरी वचपाक जाय, ताच्या हातांत आमचो कविता संग्रह वचपाक जाय. जाच्या हातांत पिकास आसा, ज्याच्या हातांत कुराड आसा, जाच्या हातांत पोळयो आसा, पावपी पदेर आसा, ह्या सगळ्यांच्या काळजा मेरेन आमचें साहित्य पावपाक जाय. आनी तेन्ना आमचें लिखण जें आसा तें खऱ्या अर्थान जांच्या मेरेन पावपाक जाय थंय पावतलें. जांचे विशय आमच्या साहित्यान येवपाक जाय ते साहित्य आमच्या साहित्या भितर येवपाक जाय. आनी अशें केलें जाल्यारच जावपाक जाय. हांव मुद्दत एक आनी गजल सांगन, आमी बरयतात तशें वागतात काय कितें? केन्ना आमी लाचारीचेर बरयता, केन्ना आमी शिक्षणाचेर बरयता, केन्ना आमी आनी कित्या विशयाचेर बरयता. आनी आमकां शिक्षणाचें काय पडलेलें आसना, आमकां लाचारीचें काय पडलेलें आसना. आमी लाचार जातात पूण आमी लाचारीचेर बरयतात.
अशा प्रकारचे जर बरयता असं जाल्यार आमचें साहित्य आमच्या चार भिंती वण्टी फुकार वच्चें ना. हांव मुद्दम सांगन जें आमी बरयतात तें आमच्या सामान्य मनशाच्या काळजा मेरेन पावपा जाय. जांच्या मेरेन पावना थंय वचून पावपाची गरज आसा. भोवमानादीक नागेश करमली आनी हेर साहित्यीक लळितच त्या प्रमाणे चलयताले. साहित्याची बियां गांवांत पेरताले. ते परत गोंयभराच्या तालुक्यांनी मुखेल थळांनी जावपाक जाय. ते साहित्य मंथन सत्तरी जे करता ते खऱ्या अर्थान करपाची आयज तालुक्यांनी गरज आसा. हांव मुद्दम सांगन नवीन विचारांक विचार करपाक, नव्यान बरोवपाक, नवें सोदपाक आनी नव्यान सांगपाक तयार करपाच्या नदरेंतल्यान साहित्य मंथन दर 2 म्हयन्यांनी साहित्य भासाभास वाड्याचेर घडोवन हाडटा, 2 गांवांनी घडोवन हाडटा. दर 2 ते 3 म्हयन्यांनी साहित्य मंथन एक मॅगझीन तयार करता आनी ते नव्या साहित्यिकांक हाडून तांच्या पर्यंत ते प्रकाशीत करून पावयता. हें आमकां कोणाचो कांय सपोर्ट ना, कोणाचो आदार ना, कांय ना, पूण आमीच करतात तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर. वर्साक एक ग्रामीण साहित्य संमेलन करता. माटो आमचो, माची आमची, रावपाक घरां आमची आसतात, जेवपाक आंगणां आमची असतात आनी सगळो खर्च तुमचो आनी आमचो. ग्रामीण साहित्य संमेलन जातात आनी ग्रामीण साहित्य संमेलनाक मागीर आफोण दिवंक ना म्हणून कांय जाण आमचे शिंटातय आमचेर. हांव मुजरत सांगता ह्या अशा प्रकारच्या नदरेंतल्यान आमी ग्रामीण साहित्य संमेलन करतात जंय ग्रामीण साहित्य, ग्रामीण बोली भाशे, ग्रामीण जिवना, ग्रामीण आमची संस्कृताय ह्या सगळ्याक आमी पालोव दिता. हें आमचें कर्तव्य आसा. अशा प्रकारचें कर्तव्य आयज जावपाची गरज आसा. जर म्हाका दिसता आमी अशा सगळ्यांचो तुमच्या सगळ्यांच्या भरीभाराचेर हें सगळें चलता. कोंकणी भाशा, कोंकणी साहित्य, कोंकणी समाजा खातीरच हें सगळें आमी करतात. दरेक तालुक्यांतल्या दरेक संस्थेन जर म्हाका दिसता अशा प्रकारचें काम हातीन घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची कोंकणी खंय पावतली हाचो विचार केल्यार पुरो. हें आमच्या मुखार आव्हान आसा. हें आमी पेलपाक जाय. हें आमकां जमत काय? आमी बरोवप्यांनी, भाशीक मोगिनी, साहित्यिकांनी, कार्यकर्त्यांनी जर हें केलें जाल्यार आमच्या कोंकणीच्या साहित्याचें मळ आनीक पोसुतलें. हें तितकेंच हांव मुद्दम सांगन किंवा मुजरत सांगन. ताका घोसांनी केसरी येतल्यो. ते करतात ते आमच्या मातयेंतली संस्कृताय ताचेर पोसल्या धरल्या. ती बोली भाशेंतल्यान साहित्य तितलेंच सारें घालपाची गरज आसा. आमी प्रमाण बरयतात. कांय जाणांक आमी मागीर आमकां कांय लोक म्हणटात की तुमकां एक पेपर चलोवपाक जायना मरे कोंकणी आनी मागीर तुमी कितें कसल्यो बडायो मारतात काय म्हणून आमचेर कांय जाण शिणटात. आमचें साहित्य आमच्या जांकां कळटा, जांच्या भाशेंतल्यान जांकां कळपाक जाय, जांचें साहित्य, जांच्या विशयाचें साहित्य हें सगळें आमची बरोवपाची आयज जबाबदारी आमचेर आयिल्ली आसा. हें सगळें करता आसतना आमची मातयेंतली संस्कृताय जायचे पोसल्या ताजेरय बरोवपाची गरज आसा. आमची गांवची संस्कृताय, गांवचें गांवपण, आमचे वेवसाय, आमचो धंदो, आमचे उद्योग, आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे रितीरिवाज, परंपरा फाटलो विज्ञानीक दृश्टिकोन आशिल्लें गिन्यान आमच्या बोली भाशेंत आसा. ह्या बोली भाशेंतल्यान देखून आमी साहित्यीक ज्या गांवांनी हांव अशें मुजरत सांगन जे म्हालगडे साहित्यीक आसात जावं नवे साहित्यीक येतात ह्या सगळ्या साहित्यिकांनी जर आपल्या भाशेंतल्यान एक तरी साहित्य कृती जर आपल्या गांवगिऱ्या वाठारांतली बरयली जायत जाल्यार म्हाका दिसता सबंद गोंयभराच्या सगळ्या गांवांतली जी बोली भाशा आसा त्या बोली भाशेंतल्यान एक पुस्तक आमच्या लायब्ररींत पावतलें किंवा आमच्या सबंद गोंयांत आमच्या सबंद गोंयच्यो सगळ्यो बोली अजरामर जावंक पावतल्यो. आमची बोली जी घराघरां आनी गांवांत आशिल्ली हजारांतल्या घरांतली शब्दावळ आसा, शब्दावळी फाटलो इतिहास आसा, भूगोल आसा, संस्कृताय आसा. केन्ना तरी आमच्या संस्कृतायेच्या, जैवीक संपदेच्या, इतिहासाच्या आनी भूगोलाच्या, जिणेशैलीच्या आनी आमच्या पारंपारीक उद्देगांच्या अभ्यासकांक ताचो लाव जातलो. खरें आनी बरें सोदपा खातीर आमी कोंकणी लेखक आनी हांव लेखक हांवें बरयलें, म्हजें पुस्तक प्रकाशन जालें, म्हजें काम सोंपलें. हांगासर आमचें काम सोंपना. म्हणणाऱ्यांक म्हणू दी आमी दरेक बरोवप्यान कोंकणी लेखक, कोंकणी कार्यकर्तो, कोंकणी भाशा, कोंकणी साहित्य, कोंकणी माची आनी कोंकणी चळवळ आनी हांव एक कोंकणी संस्था जावपाक जाय. खरें म्हळ्यार दर एक लेखकान जे आमी बरयतात आमची म्हजी भासा, म्हजी भास, म्हजी संस्कृताय आमी खरें म्हळ्यार एक लेखकान एक संस्था जावपाची गरज आसा. हें आमचेर आव्हान आसा. हें आमी विसरूंक फावना. म्हज्या कोंकणीची जतनाय हीच आमची खरी जतनाय आसा. देखीक आमची घरां हांव केन्ना मुजरत म्हणटा म्हजी बोलीची एक लेख आयल्या उपरांत कांय जाण म्हाका फोनार मागीर हें कितें तें कितें तें विचारत आसता आनी 20 मिनटां मागीर आमच्या दर एकल्याच्या घरांत आमच्या संस्कृतीची शब्दावळीचे 100 शब्द आसात किंवा अशा प्रकारे ही शब्दावळ आयज जर आमच्या बोली भाशेंतल्यान आमी बरोवंक लागले म्हाका दिसता आमचे बोलीचें साहित्य आनी अजरामर जातलें आनी आमचे खऱ्यान आमच्या सबंद पुराय गोंयच्या गांवाची जी संस्कृताय आसा किंवा सबंद पुराय गांवचें गांवपण आसा तें म्हाका दिसता मुखार येतलें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमीच आमची कोंकणी, आमीच आमचें गोंय. देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं. भोवमानेस्त गोपीनाथ बाब गांवस म्हाका दिसता म्हाकाय एक उतर गोपीनाथ बाब गांवस हाणें शिकयलें. हांव ह्यान फुडें कार्यावळ म्हणचो ना जाल्यार परब म्हणटलो. इतलें सुंदर आमच्या तोंडार आशिल्लें ओंठार आशिल्लें उतर आमी केन्नाच वापरनाशिल्लें. फक्त चवथीक परब म्हणटात. इश्टानो, आयच्या तरणाट्याक, आयच्या जाणट्याक सुद्दां असले तरेच्या भाशणांची गरज आसा. कारण आमी वाऱ्यार उडत आसतात, आमच्या मनाक खंय खंय पावतात आनी वाऱ्यार उडटना आमी आमच्या मुळाक विसरतात. तेन्ना परत
मुळा कडेन येवचें, आपलें मूळ विसरचें न्हय, म्हणून तर असले तरेच्या भाशणाची आपल्या गांवगिऱ्या वाठाराची याद करपी अशें हाची गरज आसता. इश्टानो, एक गजाल मांडल्या हांगा गोपीनाथ बाब गांवस हाणें, ती म्हणजे की आमच्या साहित्यान दूदकार आसता, पसरकार आसता, शेतकार आसता, नुस्तेकार आसता, पूण आमचें साहित्य ह्या तांच्या हातान नासता. सो ही गजाल मुजरत आमी लक्षांत दवरतले आनी जाता तितलें तांच्या मेरेन हें साहित्य पावचें हाची काळजी घेतले. इश्टानो, कार्यावळ मुखार व्हरतना मुखेल सोयऱ्यांचें उलोवप आयकप. इश्टानो, प्रवाहा वांगडा व्हांवून वचपी लोक खूब आसात, पूण आपल्या मुळाक धरून रावपी लोक खूब कमी आसात. कोंकणी मातये कडल्यान जरी पयस जाले तरी नात्याक वेर वचपाक दिवचें न्हय, अशें व्यक्तिमत्व म्हणल्यार भोमानिस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगीस. दर्यांत रावन सुद्दां आपली अशी एक वेगळी वळख कशी घडोवची, निर्माण करची आनी कोंकणी समाजाक मुखार व्हरपी असो एक मनीस म्हणजे भोमानिस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगीस. तुमचे कडेन मागता आपले विचार हांगा प्रकट करचे. आयच्या कार्याचो अध्यक्ष म्हजो इश्ट मानेस्त चेतन आचार्य, आयच्या कार्याचे मानाचे सैरे मानेस्त गोपीनाथ गांवस, आयच्या कार्याची केंद्र व्यक्ती म्हजे इश्टीण अन्वेषा बाई सिंगबाळ, ह्या दोन्ही पुस्तकांचे प्रकाशक दिनेश मानेरकर, आयचे सूत्रसंचालक ब्रजेश, हांगासर हजर आसचे कोंकणीचे महाजन, तशें कोंकणीची म्हजी भयणीनो भावानो, समेस्तांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. हांव मंगळूरतावन येताना तुमकां खूब 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 मोग आनी मायपास घेवन आयलां. पयल्यान तो स्विकार करा. अन्वेषाबाई सिंगबाळान येदोळ पासून आपणाचे म्हणून पसून दवरले विचार, येदोळ पासून आपणाची म्हणून सांबाळून दवरल्लीं सर्जनशीलतेची बियां आतां तुमी तुमची करून घेतल्यांत. ही दोन्ही पुस्तकां तुमच्या हातीन दिवंक म्हाका उरती दादोसकाय भोगता, संतोश भोगता. अन्वेषाक 2 आशा आसतल्यो. एकाच दिसा तिची 2 पुस्तकां लोकार्पण जाय म्हणली. ही आशा तिची सफल जाल्या. तिका आनी एक आशा आसली, ही दोन्ही पुस्तकां मागणें करून मंत्रां सांगून भट मामान लोकार्पण करी जाय म्हणलें. आनी ती आशा तिची सफल जाल्या. कित्याक म्हळ्यार ह्या कार्याच्या पयलीं हांगासर मागणें म्हणची आनी मंत्रां सांगची विधी चलिल्ली आसा. हांव तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन अन्वेषाक ह्या शुभ संदर्भाचेर ताका शुभाशय दिता आनी ताचें काव्याळ पैन सुखाळ जावं दी अशें मागता. अन्वेषान जें शिकप जोडलां त्या प्रकार तिणें एक लॉयर जायचें आसलें, एडवोकेट जायचें आसलें. पूण तिणें कोंकणी साहित्याची, कोंकणी चळवळीची वाट धरल्या. हांव हेच वाटेर चलून जाल्ल्यान मदेगांत आमची मुलाखत जाली, भेट जाली, वळख जाली. वाट ती खंयची आसूं निमाणें ती फकत एक वाट मात्र. फाल्यां सकाळीं अन्वेषाक ताचें अंतकरण सांगता, अन्वेषा ही वाट तूं सोड आनी ती वाट ती सोडटा जाल्यार आनी तूं कोणायक अपमान जावची गजाल कांय ना. ही वाट तूं पटलून धरताय जाल्यार ते वाटेच्या पंतान पोंत तुवें चला जाय पडटा. त्या वाटेच्या भोंवतणी आसल्यो गजाली तुवें पारखून समजून घेजय पडटात. आनी निमाणें हे वाटेक एक काळीज आसा काय ना हें सोदून काडी जाय पडटा. जरी तरी काळीज आसा म्हणून जालें तर ही वाट बरी वाट, न्हय तर जालें ती वाट निष्प्रयोजक. म्हाका दिसता साहित्याचे वाटेर अन्वेषाक एक काळीज सांपडला. त्या देखून हे वाटेर सोलून वेताना दोन्ही बगलेनी साहित्याची जडां तें लावनूच आयलां. अन्वेषाचें पुस्तक, पयलें पुस्तक सुलूस, तो कविता संग्रह हांवें वाचून काडिल्लो. ताका साहित्य अकादेमीचो युवा साहित्य पुरस्कार लाभला. ज्या कोणाक साहित्य अकादेमीचो युवा पुरस्कार लाभला तांचें नशीब म्हणटा हांव. कित्याक म्हळ्यार युवा साहित्य पुरस्कार तशें बाल साहित्य पुरस्कार सांगाता जोडून एक करची आलोचन साहित्य अकादेमी करीत आसा.
हें सत जाता काय म्हाका खबर ना. आयले वार मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत चलिल्ल्या साहित्य समारोहांत अन्वेषण कांय ताच्यो कविता सादर केल्यो. ताच्या ह्या कवितांक सर केल्यार सुलूस पुस्तकांतल्या आनी पडसाद पुस्तकांतल्या सर केल्यार आनी परच्या कवितांक सर केल्यार रात दीस फरक आसा. अन्वेषाच्या कवितांतले थिम्स कोंकणींत ताका आमी टरावण्यो म्हणटा. टरावण्यो म्हळ्यार अभिप्राय मिसळिल्ली आलोचन, एन आयडिया विथ एन ओपिनियन म्हणटा आमी. ह्यो टरावण्यो सामक्यो ताज्या नव्यो कोंकणी साहित्यांत येदोळ येवंक नातल्यो अशें म्हाका दिसूंक लागलां. ताच्या कवितेंतल्या विचारांनी परिपक्वता बरोवन आयिल्ल्याची खुणां म्हाका दिसूंक लागल्या. एक संपूर्ण परिपूर्ण कवी जावचे वाटेर आनी सारके वाटेर ती चलोवंक लागल्या अशें म्हाका भोगूंक लागलां. म्हणटा आसा साहित्याची वाट अन्वेषान धरल्या खरें, पूण ही वाट नॅशनल हायवे भाशेन धांवडावन व्हरची काय, ह्या गांवच्या भितरल्या रस्त्या भाशेन भोंवतणीची रूच दाखोवंक आपूण व्हरची काय हें म्हाका खबर ना. ह्या संदर्भाचेर म्हाका म्हजो मोगाळ कन्नड कवी के.व्ही. तिरुमलेश कांय 3 म्हयन्या आदीं 2.5 म्हयन्या आदीं सेकुंदराबादांत ते अंतरले. तांचे कवितेचो म्हाका याद जाता ती हांवें कोंकणीक अनुवाद करचे प्रयत्न केला. कवितेचें नांव आसा राज रस्तो भितरलो रस्तो. राज रस्ते आसचे वेगाच्या वाहनांक, भितरले रस्ते आसचे बैला गाडयांक नागड्या पाव्यांक. राज रस्ते राजकीय कामेल्यांक, भितरले रस्ते अराजकीय लोकांक. उद्देशान बरयल्ले आसतात राज रस्ते, राजधानीक उद्देशान बरयल्ले आसतात राज रस्ते, उद्देश नासता पडून आसतात भितरले रस्ते. राजधानीक वर्ण पायतात राज रस्ते, वेचे कडेन व्हरून पायतात भितरले रस्ते. राज रस्ते नितळ निर्मळ आसतात, भितरले रस्ते धुळीन बुडून आसतात. ते बोल्या झाडां मोदें मायाक जातात. असल्या भितरल्या रस्त्यांनी हांवें तळ्यान देखलें. तळ्याचे तडीर बसयल्ल्या बेब्यांक देखलें. तांणी मोडांक आपोवचें देखलें. मोडांच्यो सवळ्यो पाशार जावच्यो देखल्यो. सूर्य फूल गुंचें देखलें. उंडी रुकार सगळ्या जोगळां देखलीं. फोंडाचेर तण किरलोवचें देखलें. त्या देखून केदींकच राज रस्त्याक पावनातलो जालां. तरी शियां दिसाच्या फांत्याचेर आयकतात कांय अप्रूप राजधानीक वेच्या वाहनाचो आवाज. मकाय ही आतां कविता आयकल्या उपरांत अन्वेषा गोंधळांत शिरकालें. ताणें साहित्याची वाट विसल्या खरें, पूण आपणें हायवेचेर वचूंक जाय, ह्या भितरल्या गांवच्या रस्त्यांनी चलोवंक जाय हो निर्धार तिसो आसा. नातल्लें सृश्टी करचें काम हें काम कवीचें न्ही, हें काम विज्ञानीचें. कवीचें काम आसा सोदून काडचें, डिस्कवरी करचें म्हणटा हांव. आमचे मदें जायतीं सतां आसात, त्या विशीं कोणायकी खबर आसना. ही सतां सोदून काडन 4 चौगां हुजीर दाखोवचें काम कवीचें आसा. सताची जायतीं व्याख्यानां बरयल्लीं आसात. तीं व्याख्यानां नव्यान बरोवचें काम कवीचें आसा. आमचे भोंवतीन जायत्यो गजाली आसात ताचे विशीं कोणायकी खबर आसना, आनी त्यो गजाली दाखोवन दिवचें कामूय कवीचें आसा. ह्या वेळार म्हाका आमचो दोस्त जयंत कायकिनीन कांय 17 वर्सां आदीं मंगळुरांत कविता फेस्त उक्तावण करतना एक गजाल सांगलो उडास येता. जयंत कायकिनी गोकर्णाचो तुमकां खबर आसतलें. तांच्या गांवांत एकलो मनीस आसलो. हो घरांनी भोंवून आपलो दिसपडतो ग्रास जोडटलो, आपणाचें पोट भरतलो. पूण तो मनीस तकलेंत इल्लो पाठी, मंगळूरचे भाशेन आमी सांगचें जाल्यार इल्लो सडीळ, अर्दो पिसो, सगळो पिसो न्ही, अर्दो पिसो. हो मनीस सदां सकाळीं उजवाडचे आदीं गोकर्णाच्या दर्या थडीक वेतालो. आनी गोकर्णाच्या दर्या थडी तुमी पळयलां आसतलें, पाजयेचे गुडे आसा थंय.
तशें एका पाजेच्या गुड्यार तो चडटालो वयर आनी उदें ती कुशीन पळयतालो आनी अशें हात दाखोवन यो रे यो रे यो रे रणदेवता यो रे अशें म्हणटालो आनी तो म्हणटाना सूर्य उदेतालो. आनी सांजेरी सदां तो त्या पाजे गुड्याचेर वचून रावतलो आनी अस्तंत ते कुशीन पळयतालो. वच रे वच रे वच रे रणदेवता वच रे अशें गाळी दितालो आनी तो सांगतना सूर्यो दर्यान बुडटालो. कसली एक कल्पना पळया. आपणाचे एके हुकमे वरवीं आख्ख्या संवसारार दीस उजवाडटा आनी आख्ख्या संवसारार रात पालयता म्हणची ताची कल्पना पळया आनी ती कल्पना सत जावचे घडयेर ताका जावचो संतोश पळया. हें उतरां पावनात. आनी त्या संदर्भाचेर जायतीं गांवचीं भुरगीं सदांय म्हणलें बरी ताच्या हाताक धरून नाचतालीं उठटालीं आनी ओ हरदें फुलोवन कितेंय जोडलें म्हणच्या जिन्सार सदांय गरायतालो. हें तो मोरा पर्यंत घडून आसलें. कवीचो संवसार असोच अर्द्या पिशांचो. तांकां केद्या व्हडल्या हुकुमशाही मनशाकी सोंपेपणान ह्या गोकर्णाच्या मनशान केल्ले बरी उठ बस करची सकत आसूंक जाय. केदी व्हड फट सांगच्या मनशा मुखार सत उखलून धर्न दाखोवचें धैर्य आसूंक जाय कवीक. कविता म्हणली ती बरयतल्याक आनी वाचतल्याक मानसीक वेदनांतल्यान सुटका दिता. आयचें आमचें जिवीत जें आसा तें द्वंद्वांनी बरयल्लें आसा, गोंदळांनी बरयल्लें आसा. हांचे तावन सुटका आमकां मेळूंक तितलें सोंपें ना ही म्हाका खबर आसा. 1982 इस्वेंत रशियांत आयरिना रातुशिन्स्काया म्हणल्या नांवाची एकली कवयित्री आसली. ती कम्युनिजमा विरोध कविता बरयता म्हणून तिका 7 वर्सांची जैलाची शिक्षा जाली. न्हीद जावन ती कम्युनिजमा विरोध बरयनातली. मागीर आमचो पेरेस्ट्रॉयका आयिल्ल्या संदर्भाचेर मिखाईल गोर्बाचोव आसल्या संदर्भाचेर ती 7 वर्सांची तिची शिक्षा 4.5 वर्सांक देंवयली. ती वेगळी गजाल. ह्या 4.5 वर्सांनी म्हयन्याक एक फावटी मात्र आपल्या घोवाक आनी आवय बापायक पत्र बरोवंक तिका कागात आनी पेन मेळटले. अर्दो घंटो भर मात्र. आनी इतलें आसून आयरिना रातुशिन्स्कायान 4 वर्सांनी 200 कविता बरयल्यो. कश्यो बरयल्यो म्हणटात तुमी? नाऊंच्या साबाच्या बारांत काडी रोमोवन वण्टीचेर ती कविता बरयताली. आनी तश्यो बरयल्ल्यो कविता बायहाट करताली. बायहाट केल्ल्यो कविता मतीन सारक्यो रमल्यात म्हणून खचित नक्की जाल्या उपरांत त्यो अधिकाऱ्यांनी पळोवन वचून म्हणून पुसून काडटाली. अशें तिणें 200 कविता मतींत बरोवन काडल्यो आनी भायर आयल्या नंतर तिचें पुस्तक प्रगट जालें. कांय थोडो तेंप ती अमेरिकांत आसली. मागीर युक्रेनाक आयली. 2017 तिचें मरण जालें. 2001 वर्सा पाकिस्तानाच्या पेशावरांत एकलो शिक्षक आसलो अब्दुल रहीम मुस्लीम दोस्त म्हणून. ताका अल कायदा लागीं संबंद आसा म्हणून अमेरिकाच्या अधिकाऱ्यांनी धरलो. मागीर ताचे हात पाय बांदले. तोंडाक काळो कुडको बांदलो. मागीर पळय सर्कसांत वागांक घालतात तसलो पांजरो तसल्या एका पिंजऱ्यांत घालो आनी ताका खंय व्हेलें खबर ना. 4 दिसां उपरांत हो मनीस क्युबा आनी अमेरिकाच्या मदें ग्वांटनामो कट्सो म्हणून आसा थंयसर आसा. हांगासर टेररिस्टांक पुरा दवरचो जागो तो. आनी ह्या मनशाक 4 वर्सां कसलेंच विचारण नासता कश्टिलो. कसलेंच विचारण ना. ताका बरोवंक कागाद पेन कांय मेळनातलें. तरी अब्दुल रहीम मुस्लीम दोस्तान 4 वर्सांनी 25,000 मिकून कवितेच्यो वळी बरयल्यो. कश्यो बरयल्यो म्हणटात तुमी? तांकां चाय पिवंक म्हणून पॉलिस्टायरीन कप्पां मेळटालीं. ह्या पॉलिस्टायरीन कप्पांचेर नाक्षो रोमोवन तो कविता बरयतलो. आनी कितें बरयता? एका कडेन तो बरयता एके सुंदर चलयेच्या हातांक कांगणां सोबी दिसतीत पूण म्हजे तसल्या धैर्यादीक चल्याच्या हातांक ह्यो हातखडयो बऱ्यो लागतीत. आनी एका कडेन तो बरयता
हांव म्हज्या चिन्नांक पाकाटे लावन गडी मस्तून उबोन आसा, कवितेच्यो वळी बरोवन आसा, जैलांत बंदी तरी स्वतंत्र जावन उबोन आसा. एक सुडकेची एक कल्पना पळया. ऐरिना रतुशिन्स्कायाक तशें अब्दुल रहीम मुस्लीम दोस्ताक कविता असली एक सुडका दिता जाल्यार तसली एक सुडका तुका आनी म्हाका मेळूंक सादी आसा. आनी हें सत न्हय जाल्लें जाल्यार क्रिस्ता पुर्वी पयल्या शतमानांत सोरेनस म्हणलो रोमन फिजिशियन आपल्या पिडेस्तां खातीर कविता प्रिस्क्रायब करतो ना. आनी आज जाल्यार सायकोथेरपी वा कावन्सिलिंगाक एक सबस्टिट्यूट जावन बिब्लियोथेरपी वा पोएट्री थेरपीचो वापर जाता म्हूण जायत्या जाणांक खबर नासतली. कितें जावं, कविता म्हणली ती मनशाक ताच्या मानसीक वेदनांतून सुटका दिता. एकलो कवी मरण पावलो. ताचो आत्मो सर्गाक वचो जाय म्हणून चलोवंक लागलो सर्गाच्या वाटेर. आनी कांय दिसांच्या प्रयत्नान हो मनीस, हो आत्मो, मनशाचो आत्मो सर्गाच्या दारा लागीं वचून दार बडयक लागलो. आनी सर्गाचें दार थोडें उक्तें जालें. भितर एकलो रखवली आसुल्लो. ताणें विचारलें, कोण तूं, हांगा कितें आयलाय? कवीचो आत्मो म्हणलो, हांव कवी. जीव आसतना हांवें जायत्यो कविता बरयल्यात. इतल्यो कविता बरयल्यात म्हाका सर्गांत एक जागो जायच अशें भोगलां. मातसो वेळ राव म्हणलो रखवली. हांव भितर वचून विचार येता. आनी तो भितर गेलो. कांय वेळान भायर आयलो. तुका सर्गार जागो ना. मेल्ल्या निर्विर्य उतरांच्यो वळी बरोवन आसल्या तुका सर्गार जागो ना म्हूण देवान सांगलां. वच, तुज्या आंगाक लागिल्ली मेल्ल्या उतरांची धूळ फाफोड अशें म्हणालो. हांव ही गजाल कित्याक सांगता की म्हळ्यार कवीक ताचेच म्हणले स्वताचे विचार आसूंक जाय. हे विचार आपणाच्या अणभोगांतल्यान शिजोवन रूप जोडिल्ले आसूंक जाय. हेरांच्या अणभोगांक आपल्या उतरांनी माखून रचल्यो कविता कांयच उपकारा पडनात. जिविताच्या पोंतान पोंत डिस्कवरीच्या ह्या सोदाच्या पैना रचो कवी आपल्या विचारांक रूप दिवंक शकता. असल्या विचारांनी बरयल्ल्यो कविता कवीक मुक्ती दिवंक शकतात. वाचतेल्याकय मुक्ती दिवंक शकतात. अन्वेशाच्यो कविता सयत तिकाय मुक्ती दिवं, तिकाय सुटका दिवं आनी ती वाचतेल्या आमकां सगळ्यांकी सुटका दिवं, मुक्ती दिवं अशें आशेवन अन्वेशाक बरें मागता. तुमच्या सगळ्यांचें बरें जावं. खूब खूब देव बरें करूं. भोवमान दिसता मेल्विन बाब रॉड्रिगीस. म्हाका दिसता कविता कशी आसची आनी कवी कसो आसचो आपल्या वेगवेगळ्या उदाहरणांतल्यान घडणुकांतल्यान मेल्विन बाबान हांगा वेगवेगळ्यो व्याख्या सांगल्यो, घडणुको सांगल्यो. इश्टानो, खुबशीं चाफ्याची फुलां हांगा तुमकां दिश्टी पडटात, चाफो तुमकां दिश्टी पडटा. हाजो अर्थ असो न्ही की फक्त चाफ्याचेंच पुस्तक तुमी व्हरचें. आसोऱ्योय आसा, तेवूय मुजरत तुमी घेवन वचचें. कार्यावळ मुखार व्हरतना फुडले सुवातेर अध्यक्षांचें उलोवप आमी आयकुपाचें आसात. इश्टानो, आपणें घडोवन दुसऱ्याक घडोवचें, आपणें शिकून दुसऱ्याक शिकचें आनी समाजकार्य करचें, जें ना तें स्वकश्टान मेळोवचें अशें विचारवंत, अशा विचारांचे भोवमान दिसता चेतन बाबाचार्य कोंकणी भाशा मंडळाच्या ते आदले अध्यक्ष आसतना कोंकणीच्या माटवांत जें ना तें मेळोवन दिवपाचो हावेस ताणें बाळगिलो. आनी भुरग्यां खातीर शाणेमस्ती गितां, बालसाहित्याची पुस्तकां, कोंकणीक गुगलाचेर स्थान अशा वेगवेगळ्या मळाचेर कोंकणीक गिरेस्त करपी भोवमान दिसता चेतन बाब आचार्य मागता तांचे कडेन आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. इतली बरी भाशण जातकीर खरें उलोवपाची धारिश्टी करची न्ही ह्या मताचो हांवें मम्मा म्हणचें आनी बसचें अशें म्हाका मनांतल्यान दिसता. मागीर खंय तरी एक अहंकार जाग जाता, तो इतलो उलयलो जाल्यार तूंय बी कित्याक उलयना. म्हणटकच ताजे लेवलाची न्ही पूण म्हज्या लेवलाचे हांव थोडे विचार मांडपाक सोदतलो. ह्या पुस्तक सुवाळ्याक परबेक मुद्दाम मेंगलोरच्यान आयिल्ले मेल्विन बाब,
सत्तरीच्यान येयल्ले गोपीनाथ बाब, सांग्यासून येयल्ले दिलीप आमचे दिनेश बाब, आमचे सगळ्यांच्या मोगाचे अन्वेषा, आमचो ब्रिजेश बाब, सामकारा आशिल्ले उदय बाब, किशोरीताई, शिवदास बाब, सरस्वती सन्मान मेळिल्ले महाबळेश्वर सैल बाब, दत्त बाब अशे कितलेशेच जाण साहित्यकार हांगा आसात. दालगाद अकादमीचे सेल्सो बाब, खूब समाजोवरपी हांगा आसात, साहित्यकार आसात, म्हजे आदर्श आसात, म्हजे शिक्षक आसात, पत्रकार भाव आसात, आनीक हेर म्हजे भाव भयणानो. हांव उलयता आसतना दोन कडेन कम्फर्टेबल आसता. एक मुखार जेन्ना म्हाका खबर आसता की हांकां कांय कळना त्या वेळाचेर हांव बरो उलोवपाक शकता. आनी दुसरी स्थिती जंय म्हाका खबर आसना की मुखार आशिल्ल्या कितें खबर आसा जाल्यारय हांव म्हगेलें उलोवप बिंदास करपाक शकता. पूण हांगा इतली दिग्गज आनीक हे आसतना हांव खूबदां प्रयत्न करता की अशें जावचें न्ही, अशी परिस्थिती म्हजेर येवची न्ही, पूण ती येता. तें मानसीक दडपण आसता. बरोबर आसचे परसय हांव चुकचो न्ही हो चड भंय आसता. अन्वेषा बाय खूब वर्सां जालीं बरयता आनी मेल्विनान ताचेर भाश्य केलां, ताजो प्रवासाचेरय भाश्य केलां. मनीस कित्याक बरयता, कला कित्याक आसतात, हाचे वेगवेगळे वेगवेगळे कोण डेफिनेशन्स दिता, कोण आपले विचार मांडटा. कला ही अभिव्यक्ती म्हळ्यार आपल्यो भावना उक्तावपाचें साधन अशें म्हाका दिसता. ह्यो भावना उक्तायता आसतना वेगवेगळी मळां आसात. तातूंत भितर गायन आसा, मागीर नाट्य आसा, नाच आसा, साहित्य आसा, अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात, चित्र आसा, शिल्प आसात. पूण जर आमी नाच म्हणटात जाल्यार तो कवायत केलो म्हण नाच जायना. कवायत वेगळी आनी ताका नाच वेगळो. नाच करता आसतना पुराय आंग नाच करता, तोंड नाच करता, ताजे हावभाव येतात मुखार. ते आपसूक येतात जाल्यार तो बरो डान्सर, ताका ग्रेस आसपा जाय आसता. आनीक खंयचीय कला जेन्ना आमी प्रस्तूत करतात ती जर भितरल्यान आयली आनी ताजो आनंद घेत जर आयली जाल्यार तें चड बरे तरेन दुसऱ्या मुखार पावता आनीक तें दुसऱ्याक भावता. संस्कृतां भितर कवीक ब्रह्मा म्हणा, प्रजापती म्हणा, अपारे काव्य संवसारी कविरेव प्रजापती, म्हळ्यार कवी हो देवा कडेन ताची तुलना केल्या. मेल्विन बाबान म्हणलें की दुसऱ्याच्या अनुभवाचेर आपणें बरोवप हें आपल्याक पटना, पूण तें म्हाका तातूंत भितर एक कळाशी दिसता की आपूण जें जगता तें सांगपाक शक्य आसता, पूण दुसऱ्याक जो जगता, दुसरो जो जगता ताका ताजो अनुभव स्वताचो अनुभव असो मानून तें दुसऱ्याक सांगप ही बी कळाशी अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक मनीस आपलो एक संवसार तयार करता, म्हळ्यार ताज्या कल्पनेंतलो संवसार, म्हळ्यार आपल्या भोंवतण अशी आसची अशें ताका दिसता आनी तो सत्यांत हाडपा खातीर तो प्रयत्न करता किंवा वावुरता. म्हळ्यार एका बरोवप्यान म्हणलां की कवी आपली सृश्ट तयार करता जी
ही जी सृश्ट आसा ताजे परसय आपल्याक ती व्हड दिसता, जाचे कडेन हांव सहमत आसां. सृश्ट आसा ती दुसऱ्याक दाखोवप ही एक कला जाली. म्हळ्यार आसा तें सांगप ही एक कला जाली. कल्पनेंतल्यान दुसरी सृश्टी निर्माण करून ती दुसऱ्याक सांगप ही वेगळे तरेची कला अशें म्हाका दिसता. म्हणटकच जो बरयता तो आपली सृश्ट दुसऱ्या मुखार हाडून दाखयता, आनी तें करतलो जाल्यार ताका वेगळे तरेची प्रतिभा आसची पडटा. खंयचोय कलाकार आसतलो, साहित्यीक आसत किंवा बाकीचे हे कलाकार, तांकां सामान्य मनशा परस वेलो दर्जो आसता. कित्याक सामान्य मनशाक खुबश्यो गजाली खबर आसतात, पूण तो व्यक्त करपाक शकना. मागीर ताचे कडेन साधन आसता, पूण तें ताका वापरपाक कळना. जर कोणें एखादी कविता बरयली, कोणें एखादें चित्र काडलें, जाल्यार एक एकदां दिसता अरे हें म्हाकाय बी खबर आशिल्लें, पूण तें जालें ना, म्हजे कडच्यान जालें ना. अशे तरेचोय बी विचार आपले तकले भितर येता. म्हणटगीर हांव सामान्य मनीस जाता, आनी तो जें चित्र काडून मेकळो जाल्लो आसता तो अति सामान्य मनीस आसता अशें म्हाका दिसता. म्हणजे प्रत्येक कलाकार हो सामान्या परस व्हड आसता अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता कविता ही 3 थरांचेर आसता. म्हळ्यार अन्वेशाक धरया, जो अनुभव आयला ताचेर तें बरयता, आपल्या अणभवाचेर तें बरयता, हो एक स्तर. दुसरे परक्यान जो अन्वेशाक वळखना आनीक ताका चड अणभव ना, असल्यान वाचतगीर ती कविता वाचतगर ताका ती कविता समजता हो दुसरो स्तर. आनीक अन्वेशा वळखना पूण तागेलो अणभव वेगळो आसा, ताणें वाचतगीर तो त्या कवितेचो वेगळो तरेन अर्थ काडटा, सो हो तिसरो स्तर. जेन्ना कवी कविता बरयता किंवा खंयचो कलाकार आपली कला प्रदर्शीत करता, त्या वेळाचेर ताणें केल्ली सादर केल्ली कला किंवा सादर केल्ली साहित्य हें ताजी उरना. तें दर्या कविता एकदां बरोवन जातकीर ती बाकीच्यांची जाता. ती जो अन्वेशा वळखय सुद्दां ना जाल्यार तो जेन्ना वाचता ती ताजीय जाता. म्हणटकर साहित्य जेन्ना बरयतात त्या वेळाचेर फक्त आपल्या खातीर अशें आसना. कितलें जरी म्हणलें की हांव स्वता खातीर बरयतां अशें जरी म्हणलें जाल्यार इनडायरेक्टली तें दुसऱ्या खातीरच बरोवप आसता, बरोवप जाता, आनीक ताजो फायदो खूब समाजाक जाता अशें म्हाका दिसता. खुबश्या कवींची वळख किंवा साहित्यकारांची वळख तांच्या साहित्याचेर जाता. म्हळ्यार आमी थोड्यो कविता सामके तकले भितर आसतात आमच्या, आनीक ती कविता त्या कविते लागून आमी त्या मनशाक वळखतात. आनीक कविता जेन्ना समजून घेता मनीस, कोणी वाचक जेन्ना समजून घेता, त्या वेळाचेर जरी कवीक तो हें जायनासत, म्हळ्यार कवीक वळखय नासत जाल्यार सुद्दां जोर सांग तशें तो आपले अणभव तातूंत भितर घालता आनी ती समजून घेता. खूब कविता बरोवप हाजे परसय मेजक्योच कविता बरोवप आनी त्यो चडांत चड लोकांच्या यादींत उरप हें चड म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार एखाद्या बरोवप्याचो एक न्ही म्हणटरीकय एक प्रभाव वाचकाचेर पडटा, वळख आसूं नासूं. म्हळ्यार खुबदां कसो जाता की दिसाळ्यांचेर जेन्ना आर्टिकल्स येता त्या वेळाचेर हें खुबदां जाता.
की पयल्याच फावटी म्हाका जर कोणी अनवळखी जरी दिसलो जाल्यार सुद्दां हांव ते वाचतां आनीक जर ताजे विचार सपोज जर म्हाका खबर नाशिल्ले ते सपोज जर आसत जाल्यार हांव तो पुराय वाचतां लेख. जर म्हाका दिसता हातूंतल्यान म्हाका कांय मेळचें ना जाल्यार हांव तो सोडून दितां, अर्द वाचतना सोडून दितां. दुसरे फावटी सपोज जर तागेलोच जर लेख जर आयलो आसत जाल्यार हांव परत वाचपाक सुरू करतां. अशें 2-3दां जातकच मागीर तागेलो सपोज जर परत छापून आयलो आसत जाल्यार हांव ताका पळय सुद्दां ना, कित्याक म्हाका खबर आसता तातूंतल्यान म्हाका कांय मेळचें ना. म्हणटकच जेन्ना आमी बरयतात त्या वेळाचेर क्वॉन्टिटी परसय क्वॉलिटी ही आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. कवीचें किंवा साहित्यकाराचें काम कितें की सामान्य विचार जरी आसलो जाल्यार सुद्दां ताका वेगळे तरेन विचार करून ताका असामान्य करप हें बरोवप्याचें काम अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार बाकी बाबाची कविता घेता. जीवन त्यांना कळले हो, मी पण ज्याचे पको फाळापरी सहजपणाने गळले हो. मी पण वचपा जाय हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, फळ गळटा हेंय आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण जो सहजपणान वचपाचो जो शब्द आसा थंय ताजे खातीर कवी जाय अशें म्हाका दिसता. एखाद्या विचाराक सामान्यांतल्यान मुखार हाडून ताका वेगळे तरेन कशें मुखार दवरप आनी तो असामान्य करप ही कळाशी जाका जमता तो बरो लेखक अशें म्हाका दिसता. खूबदां आसता की आपल्याक खबर आशिल्लें सांगप हें साहजीक, म्हळ्यार म्हाका खबर आसता आनी जें खबर आसा तेंच हांव सांगतां. पूण खूबदां आसता जें म्हाका खबर ना ताजेरय बी हांव उलयतां आनी तें सांगपा वतां आनी मागीर जो खरो वाचक आसता ताच्या मनांतल्यान किंवा नदरेंतल्यान तो बरोवपी आसा तो देंवता, ताजी हें देंवता अशें म्हाका दिसता. म्हणटकच जें खबर आसा खंयचें साहित्य बरयता आसतना हांव कितल्योश्यो कथा वाचता किंवा हें वाचता आसतना कळटा की जर एखादो विशय घेतलो आनी जो टॅक्निकल भाग आसता त्या हातूंतलो तो जर हांव सारको शिकून जर ती कथा बरयतां आनीक त्या वेळाचेर शिकनासतना सपोज जर ती कथा बरयतां जाल्यार मागीर जाका तो विशय खबर आसा आनीक ती जी कथा वाचता ती पुराय कथा फसता आनी मागीर खबर नाशिल्लें सांगता असो तातूंतल्यान अर्थ जाता. म्हाका दिसता कला ही बुद्ध वापरून करपाची गजाल न्ही. म्हळ्यार म्हाका बरी हांव हुशार, म्हाका पाठांतर बरें आसा, बाकीची मेमरी बरी आसा, हांव हुशार अशें समजता, लोकय बी म्हाका हुशार म्हणटात अशें म्हणून कितें कलाकृती तयार जाता अशें म्हाका दिसना. ताजे खातीर भावना जाय पडटात जाल्यारच ती कला मुखार येता. जरी कितलोय मनीस हुशार आसलो म्हणून तो सृजनात्मक जो वावर आसा तो जर जावपा जाय जाल्यार ताजे खातीर भावना गरजेच्यो अशें म्हाका दिसता. जेन्ना हांव अन्वेशाच्यो कविता वाचतां त्या वेळाचेर ह्यो भावना म्हाका खूब अशे मुखार दिसतात. म्हळ्यार दुसऱ्यालें दुख्ख आपलें अशें धरून ते कविता बरयता. म्हळ्यार मरणाचेर कविता बरयता आसतना ताका मरपा जाय म्हणून ना, ते बरे तरेन कविता बरयता. एखादी प्रतिकात्मक कविता ताच्यो खूब दिसतात. म्हळ्यार ताका जर नाल्ली जळटा आसतना दिसता जाल्यार ती जळटा आनी बायलेचें रूप तें रिलेट करता. अश्यो प्रतिकात्मक कविता खुबश्यो ताज्या हातूंत भितर आयल्यात. समाजा भितर वावुरतना खूब जाणांक खुबश्यो अनिश्ट गजाली दिसतात पूण ताजेर मागीर कितले मेरेन उलोवप हाजेरय बी बंधनां येतात. पूण म्हाका दिसता अन्वेशा त्या बंधनां झुगारून ताजेर भाश्य करता. ताका ह्या
वेळार हांव परबे भेटयतां आनीक तुमी आयकून घेतले. जेन्ना ओग्गी रावन आयकून घेता तेन्ना 2 गजाली आसता. एक तर हांव मुखार उलयना. सगळ्यांक देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं भगवान चेतन बाबाचार्य. म्हाका दिसता कवी, कविता आनी अन्वेषा ह्या विशयाचेर चेतन बाबाचार्य हाणें सुंदर रितीन आपले विचार प्रकट केले. इश्टानो खुबश्या वेळार आनी प्रतिकात्मकताय ह्योय गजाल कशी आसता हांगा चेतन बाबाचार्य हाणें सांगलें. इश्टानो एम.ए. शिकतना आमकां काव्यशास्त्र हो विशय जड वतालो आनी स्वाभावीक आसा खुबश्या जाणांक कविता आवडटा, खुबश्या जाणांक कविता आवडना आनी आवडल्यार सुद्दां मागीर काव्यशास्त्राचो विशय जड वता. पूण आमच्या पंगडांतल्या एका इश्टाक काव्यशास्त्र खूब बरें कळटालें कळ्ळें न्ही. मागीर ताचेर आमी संशोधन केलें आनी संशोधन करतना अशें कळ्ळें की ताजे गर्लफ्रेंड कविता बरयताले म्हूण ताका काव्यशास्त्र पेपर आवडटालो. सो खूब फावटी अशें घडटा कविता कोणूय कवीच्या मोगान पडपाक शकता आनी काव्यशास्त्र मुखार वचून बरयतगत ती व्याख्या समजत ना समजत अशेंय खुबशेदां घडटा. इश्टानो कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी आसोर आनी चाफो हे 2 कविता संग्रह आयज उजवाडाक आयल्यात. तुमी मुजरत हें वाचचें अशी विनंती. आनीक आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, मानाचे सोयरे आनीक अध्यक्ष हांगा हाजीर रावले म्हूण आमी खास करून तांकां एक यादिस्तीक भेटवण दिवपाचें येवजिलां मागता. सुप्रभात भट हांगा येवचे तुमी आनीक आयच्या मानेस्ताक ही भेट तुमी दिवची. पयले सुवातेर मानेस्त चेतन बाबाचार्य हांकां तुमी ही भेट दिवची. फुडले सुवातेर मागता भोमानेस्त मेल्विन बाब रॉड्रिगीस हांचे कडेन तुमी ही प्रत स्विकारची. भोमानेस्त गोपीनाथ बाब गांवस तुमी हें यादिस्तीक स्विकारचें. कार्यावळीच्या निमाण्या उपकाराचें उलोवप आसता आनी उपकाराचें उलोवप करूंक अन्वेषा बाय तयार आसा, ज्यो आपले मनोगत व्यक्त करतले आनी सगळ्यांचे उपकार आभार मानतले. मागता तांचे कडेन उपकाराचें उलोवप करचें. देव बरें करूं ब्रिजेश बाब. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष म्हजे इश्ट कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष आनी कोंकणी कार्यकर्ते चेतन बाब आचार्य. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, ज्येश्ठ साहित्यकार आनी आमच्या सारक्या कितल्याशाच तरणाट्यांचे प्रेरणास्थान मेल्विन बाब रॉड्रिगीस. आयच्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे म्हजे इश्ट लोककलाकार आनी लेखक गोपीनाथ बाब गांवस, ज्यांच्या प्रेरणेंतल्यान आमच्या सारके तरणाटे बरयतात, जांकां फक्त प्रकाशक म्हणप म्हाका खूबच कठीण जाता. पूण संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश बाब, कार्यावळीचे सूत्रसंचालक म्हजे इश्ट ब्रिजेश बाब. सभाघरांत जायते मानेस्त आसा आनी हांव हरशीं जेन्ना खंयच्या कार्यावळीन उलयता तेन्ना ती नांवां टाळटां, पूण आयज ती टाळप म्हज्या खातीर खूब कठीण आसा. त्या खातीर म्हाका तुमी हो वेळ दिवचो अशें हांव मागतां. सभाघरांत उपस्थित आमच्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान आदरणीय उदय बाब, सरस्वती सन्मान प्राप्त लेखक महाबळेश्वर बाब सैल, जायते साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक सभाघरांत आसात. दत्ताबाब नायक आसात, देविदास बाब कदम, जयंतीबाई नायक, मिनाबाई काकोडकार, एन शिवदास बाब, मायाबाई खरंगटी. कोणाची नांवां चुकले आसत जाल्यार म्हाका माफ करचें. हांव तुमी मुजरत हांगा आयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भाई मावजोय बी कार्यावळीक मुजरत हजेरी लावन निकतेच भायर सरले, तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. सभाघरांत उपस्थित दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष सेल्सो बाब, गुलाबाचे फाऊस बाब, पैंगीण पंचायतीच्यो सरपंच सविताताई, गिरीश बाब आसात, जायते हेर मानेस्त आसात. हेर नांवां घेवपाचें टाळटा, पूण तुमच्या सगळ्यांचो जागो म्हज्या काळजांत खूब व्हडलो आसा. आनी आयज ह्या खिणाक म्हजीं 2 पुस्तकां हांगा प्रकाशीत जातना मुजरत तुमी हजर रावले, ह्या खातीर सुरवातीकूच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पयर तन्वी बरोबर इंस्टाग्राम लायव्ह केलें तेन्ना हांवें तन्वीक म्हणिल्लें की दुसऱ्याचें लग्न करप सोंपें, दुसऱ्याच्या कार्यावळींनी आयोजनान हातभार लावप सोंपें, पूण स्वताची खंयची कार्यावळ करपाची जेन्ना पाळी येता तेन्ना कितें जाता तें आतां हांगा उबें रावन कळटा.
पूण तरी आसतना उलोवपाचो यत्न करता. 2011 वर्सा जेन्ना म्हजें पयलें पुस्तक सुलूस प्रकाशीत जाल्लें तेन्नाय बी अशीच काळजान हुरूर आशिल्ली, चिंता आशिल्ली, हुस्को आशिल्लो, अस्पश्टताय आशिल्ली की खरेंच म्हजें साहित्य प्रकाशीत करपाच्या दर्ज्याचें जाला काय कितें. तोच हुस्को, तीच काळजी आयजूय बी तितलीच आसा. कारण म्हाका दिसता की म्हजें साहित्यीक सुरवात जी जाली जेन्ना हांव बरोवंक लागलें, म्हाका दिसता 12 वर्साचें आसतलें, आनी तेन्ना बरोवंक लागलें तेन्ना निश्चितपणान म्हाका म्हज्या आई बाबान खूब तोखणाय केली, खूब तेंको दिलो. हांव बरोवंक शकता हाजी जाणविकाय दिली. म्हजी आई बाबा दोगांय स्वता लेखक म्हणटकर म्हज्या पयलीं घडये तांकां कळ्ळें की म्हज्या भितर लेखक जावपाचे कांय गूण आसात म्हणून. पूण जेन्ना हांवें साहित्य गंभीरतायेन घेवपाक सुरवात केली, साहित्य बरयत रावलें, तेन्ना एका तरेन म्हजें साहित्य सदांच स्कॅनरांतल्यान वचपाक लागलें, ताजें पोस्टमॉर्टम जावपाक लागलें, आनी तें करपी म्हजो स्वताचो बापूय आशिल्लो. निश्चितपणान बाबाक म्हजें साहित्य बरें जावचें, हांवें आनीक बरे तरेन बरोवचें हें दिसतालेंच आसत. पूण ताज्याय पेक्षा म्हाका दिसता ताका दिसतालें की हांवें कोंकणी भाशेक जें योगदान दिवचें तें योगदान सदांच बरें आसपाक जाय. कारण कोंकणी भाशेचो जो संघर्श आसा, जो इतिहास आसा, तो ताणें लागींच्यान पळयला, त्या संघर्शाचो तो स्वता भाग आशिल्लो, आनी त्या नदरेंतल्यान हांव जें बरयतां तें बरेंच आसचें म्हणून ताणें जी म्हाका ल्हानपणांतल्यान जाणविकाय दिली, त्या जाणविकायेंतल्यान मुखार वता आसतना म्हाका दिसता तो हुस्को सदांच गांठीक बांदून आसा की जें बरयता तें बरेंच आसपाक जाय. पूण म्हाका दिसता जी कोंकणीची देण ताणें म्हाका दिली ती कोंकणी म्हजी एक दीस वळख जातली हें घडये ताकाय खबर नाशिल्लें आनी म्हाकाय दिसूंक नाशिल्लें. पूण ती म्हजी आयज वळख जाल्या हाचो म्हाका खूब अभिमान आसा, खोस आसा, आनी त्याच खातीर आयची ही 2 पुस्तकां तुमच्या मेरेन पावयतना म्हाका खूब खोस भोगता. इश्टानो, ह्याच कोंकणी भाशेन, ह्याच कोंकणी अस्मितायेन म्हाका जायते अशे इश्ट दिले, जायते अशे लोक दिले ज्यांनी म्हाका साहित्य म्हळ्यार कितें, तें कशे तरेन बरें आसपाक जाय, आनी जें साहित्य आमी वाचकां मेरेन पावयतात तें साहित्य सदांच बरेंच आसपाक जाय हाची बी तितलीच जाण दिली. आनी त्या खातीर खंयचेंय पुस्तक जल्माक घालतना सदांच एक खंय तरी हुस्को आसता की हें साहित्य तुमच्या मेरेन पावोवपाच्या दर्ज्याचें आसा काय कितें. अर्थात आतां हें हांवें तुमच्या कडेन पावयलां म्हणटकर वाचक म्हणून जशें आयज मेरेन तुमी म्हाका तुमचो प्रतिसाद दिला तो हाच्या मुखार म्हाका तुमच्या कडल्यान मेळटलो हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना. इशानो, म्हाका स्वताक साहित्यकार सोडूनच दिया, लेखक म्हणप सुद्दां केन्ना केन्ना खूब तकालस दिसता, आनी ताका तशी कारणांय बी आसात. कारण इतले अणभव गांठीक बांदल्या उपरांत सुद्दां एक बरी पयलीच कादंबरी दिल्या उपरांत सुद्दां उदयबाब जेन्ना आपली दुसरी कादंबरी बरयतात आनी कादंबरी सोंपल्या उपरांत परत वाचून त्या कादंबरीची सुरवात परत करूंक जाय अशी जाण बाळगून ती कादंबरी परत बरोवंक घेता, तेन्ना म्हाका दिसता म्हज्या मुखार केदी व्हडली लिगसी, केदो व्हडलो वारसो म्हाका मुखार व्हरपाचो आसा हाची एका तरेन जाण मेळटा. आनी त्या खातीर परत परत विचार करप जाता की हांव बरयता तें सारकें आसा काय कितें, आनी तें सारकें आसचें ह्या नदरेंतल्यान परत परत तें वाचप जाता. इशानो, उदयबाब जावं किंवा कोंकणीतले जायते म्हालगडे जावं तांणी आमकां सदांच मातयेन पांय रोमून काम करपाक शिकयलां. आनी ही माची जर तुमी पळयल्या आसत जाल्यार ह्या सगळ्यांचें काम खूब व्हडलें आसा. तें साहित्य क्षेत्रांत जावं, कोंकणी क्षेत्रांत जावं, प्रकाशन क्षेत्रांत जावं, लोककलेच्या मळार जावं किंवा शिक्षण क्षेत्रांत जावं. पूण एक गजाल जी हांव माचे वयल्या ह्या सगळ्या मानेस्तां कडल्यान शिकलां तें म्हळ्यार मातयेंत पांय रोमून कशा तरेन रावप आनी कितलेंय चड काम केलें आसत जाल्यार सुद्दां कशें आपल्या मुळां कडेन परत जोडून रावप. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीक अध्यक्ष म्हणून, मुखेल सोयरे म्हणून किंवा मानाचे सोयरे म्हणून हांव आनी कोणाक आपोवप म्हाका शक्य नाशिल्लें. हांव मना काळजांतल्यान चेतन मामा, मेल्वीन बाब आनी गोपीनाथ बाब हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव जाणा तांकां भाशणां मारपाक आवडना आनी तें म्हाका तांणी सांगिल्लें बी, पूण आयज तांच्या भाशणा पेक्षा तांणी हांगा हजर रावप म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी ती मागणी तांणी म्हजी मान्य केली. ह्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
ब्रिजेश बाबान वदळ म्हळें तशें खंयच्याय पुस्तकांक जल्माक घालप म्हळ्यार खूब जाणांचो आदार लागता आनी त्या नदरेंतल्यान म्हज्या पुस्तकांची दोनूय पुस्तकांची मुखपृश्ठां करपी आसोर पुस्तकाचें मुखपृश्ठ करपी कलानंद बांबोळकार तशेंच चाफो ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ठ करपी अमोल बाब हांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ज्या 2 व्यक्तींक हांवें ही पुस्तकां ओंपल्यात ते साळकर भाई आनी नित्या मामा हांची रेखाचित्रां काडपी संकेत बाब हांकांय बी हांव मुजरत देव बरें करूं म्हणटा. पलाश बाब अग्नी तशेंच सुखदेश बाब हे संजना पब्लिकेशनाच्या हेर सगळ्या कार्यावळींक आसताच पूण ते म्हजे खूब लागींचे इश्ट त्या खातीर तांकांय बी मुजरत ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. ज्या 2 व्यक्तींक हांवें ही पुस्तकां ओंपल्यात खरें म्हळ्यार म्हज्या खातीर विचार करपाची गरज नाशिल्ली कारण साळकर भाई जावं किंवा नित्या मामा जावं तांचो म्हज्या आयुश्यान आनी म्हज्या एकंदर प्रवासांत खूब व्हडलो वांटो आसा. ज्या वेळार खूब ल्हान आसतना बाबा म्हज्या कडल्यान पयस जालो तेन्ना साळकर भाईन तो जागो भरून काडलो आनी कोंकणीच्या मळार जेन्ना जेन्ना म्हाका गरज आशिल्ली मार्गदर्शन जाय आशिल्लें आनी उर्बा जाय आशिल्ली तेन्ना नित्या मामान तो जागो भरून काडलो. तांची याद मुजरत हांव ह्या वेळार काडटां आनी ही ल्हानशी गजाल जी हांवें तांच्या खातीर ओंपल्या तातूंतल्यान तांची प्रेरणा तांच्या कामांतल्यान तांची प्रेरणा म्हज्या बरोबर सदांच उरतली अशी आस्त बाळगितां. म्हजी पुस्तकां प्रकाशीत जाता म्हणून कळ्ळ्या उपरांत जायत्या इश्टांनी म्हज्या खातीर विडियोज करून धाडले. मुजरत ह्या समयार तांची हांव नांवां घेतां. म्हजी इश्टीण खुशी, समिक्षा, वैदेही, वेदिका, नेहा, शेफाली तशेंच म्हजे इश्ट गौरांग, अनीश, गोविंद आनी कपिल बाब हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या वेळार की मुजरत तांणी हे विडियो करून म्हज्या खातीर धाडले. इशान 2011 वर्सा म्हजें पयलें पुस्तक सुलूस प्रकाशीत जावपाचें आशिल्लें. ताच्या 1 आठवड्या उपरांत म्हजें लग्न आशिल्लें आनी हांवें सुलुसाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक मोठ्या धिटायेन म्हणिल्लें की लग्न हें म्हज्या जिणेन हांव स्पीड ब्रेकर जावपाक दिवचें ना. आनी तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका हेंय सांगिल्लें की तुवें जरी कितलें म्हळें जाल्यार तरी आसतना तुज्या जिणेची गती देंवतलीच पूण म्हज्या जिणेच्या गतीक कितली स्पीड मेळ्ळी हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. ह्या वेळार हांव म्हजें कर्तव्य समजतां आनी ही संद घेतां की हांव फक्त सुप्रभाताक न्हय जाल्यार जें घर म्हाका जें कुटुंब म्हाका म्हज्या लग्ना उपरांत मेळ्ळें ज्यांनी म्हज्या सांगातान रावन ह्या वावराक जी स्पीड जाय आशिल्ली ती स्पीड दिवपाक म्हाका आदार केलो त्या म्हज्या पुराय कुटुंबाक ह्या वेळार मातशे वयल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो जरी साहित्य रचलें तरी जशें हांव वदळच्यान म्हणटा की म्हजीं पुस्तकां प्रकाशीत जावप काय ना ही व्हडली चिंता हो व्हडलो हुस्को सदांच आशिल्लो. आनी त्या वेळार तुमकां अशे कांय इश्ट लागतात जे तुका सांगतात की मार उडी बुडले जाल्यार वाचोवपाक आमी आसात. तांचें खरें म्हळ्यार तांकां देव बरें करूं म्हणप हें खूब कठीण काम आनी तांकां तें आवडचें ना पूण केन्ना केन्ना ज्या लोकांचेर तुमी उपाट मोग करतात तो मोग मातशे वयल्यान व्यक्त करपाक मेळ्ळो जाल्यार ती संद घेवपाक जाय. म्हज्या 2 इश्टिणींक हांव आयज देव बरें करूं म्हणना पूण हो मोग उक्तावपाची हांव संद घेतां आनी आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हांच्या लागीं मागता की त्या दोनूय म्हज्या इश्टांक मुजरत एक ल्हानशी मोगाची भेट तुमी भेटोवची. स्नेहा बाय आनी तन्वी बाय हे निमाणें हांव तुमकां बाय म्हणटलें. ह्या वेळार हांव रविंद्र भवन तशेंच ताचे सगळे कर्मचारी तशेंच म्हजे पत्रकार भाव भयणी हांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सोंपोवच्या पयलीं आयज म्हजी न्हय पूण एका दुसऱ्या कवीची कविता घेवन म्हजें उलोवप सोंपोवपाचो यत्न करता. नामनेचे कवी राजेश जोशी हांची हिंदी कविता ताजो अणकार कोंकणींतले आमचे ज्येश्ठ कवी परेश बाब कामत हांणी केला आनी तो म्हाका खूब भावलो आनी म्हाका दिसता आयच्या वेळाक ह्या खिणाक तें खूब समर्पक जातलें. पुराय कविता वाचना कारण कविता खूब लांब आसा पूण त्या कवितेच्यो शेवटच्यो कांय वळी मुजरत तुमच्या मुखार दवरता. कवितेचें नांव आसा अधुरी कविता जाचे कोंकणी अणकार अपूर्ण कविता अशें परेश बाबान केला. ताच्यो शेवटच्यो वळी अश्यो आसात. तशें पळयल्यार संवसारांत अपूर्ण कवितांचीच संख्या चड आसा. तशें पळयल्यार संवसारांत अपूर्ण कवितांचीच संख्या चड आसा. पूर्ण जाल्ल्या कवितेंत लेगीत खंय ना खंय तरी आसताच एक अपूर्णताय. पूर्ण जाल्ल्या कवितेंत लेगीत खंय ना खंय तरी आसताच एक अपूर्णताय. दरेका कवीक बरोवपाची आसता एक पूर्ण कविता.
दर एका कवीक बरोवपाची आसता एक पूर्ण कविता दुसऱ्याक दुसरे तरेन. पूण मजा म्हळ्यार अशें करून पयलोय कवी समाधानी जायना आनी दुसरोय. पूण मजा म्हळ्यार अशें करून पयलोय कवी समाधानी जायना आनी दुसरोय. दर एका कवीक सदांच दिसता कवितेक खंय तरी उरलां कितें तरी सांगपाचें जें आसूंक जाय आशिल्लें, आसूंक शकतालें. म्हाका दिसता कवी म्हणून आमकां सदांच अशें दिसता की आमच्या कवितेनी कितें ना कितें सांगपाचेंच उरलां. आनी म्हाका दिसता की जी धादोसकाय जें समाधान आमी हेर आयुश्यांत सोदतात तें समाधान, ती धादोसकाय साहित्यीक म्हणून, लेखक म्हणून आमच्या वाट्याक केन्नाच येवची न्हय. कारण ज्या दिसा तें समाधान आमच्या वाट्याक येतलें त्या दिसा आमी समाजाक आनीक कितें तरी बरें दिवपाक मुक्तले अशें म्हाका दिसता. ती धादोसकाय, तें समाधान लेखक म्हणून म्हज्या वाट्याक जरी येवचें न्हय अशें म्हाका दिसलें तरी आयज तुमी सगळे मुजरत हजर रावन जें समाधान आनी जी खोस म्हाका दिल्या ती खोस आनी तें समाधान म्हज्या काळजांत घेवन मुखार वता. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक दिनवास. खूब खूब देव बरें करूं अन्वेशाबाई. निमाणे कडेन विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल व्हायलन्स एट विश प्रोजेक्ट ऑफ ARZ NGO गोवा ह्या NGOन सुंदरश्यो भेटवस्तू म्हणजेच मोगाची भेट म्हणून आमकां हांगा पावयल्यो म्हणून आमी तांचे चड आनी चड उपकारी आसात. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं. व्हडा संख्येन तुमी हांगा हाजीर रावले आनी अन्वेशाबाईच्या ह्या पुस्तक सुवाळ्याक तुमी मोग दाखयलो म्हूण तुमचे उपकारी. देव बरें करूं.